प्रेस कॉन्फरन्स जो विशय आसा तो म्हणल्यार तुमकां खबर आसतलें 11 फेब्रुवारीक हे सरकारान चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान एक इव्हेंट केलो आनी प्रेस कॉन्फरन्साच्या माध्यमांच्यान तांच्यांनी एग्रीकल्चरल पॉलिसी म्हणून डिक्लेअर केली आनी तें डिक्लेअर करता आसतना सांगलें की हेन्स फोर्थ एग्रीकल्चरल जे लँड्स आसा ज्यो पॅडी फिल्ड्स आसा त्यो कन्वर्शन जावची ना म्हणून हें तुमी सगळ्यांनी आयकलां आसतलें आनी हें वायडली रिपोर्ट जालें कित्याक बीजेपीक फील गूड फॅक्टर करपाची खूब संवय आसा असले स्टेटमेंट करप आनी असले विशय करप की आतां सगळें बरें जातलें एग्रीकल्चरल लँड कन्वर्शन तें सगळें स्टॉप जातली म्हणून आनी त्या डिरेक्शनान हो स्टेप आसलो सरकाराचो की एग्रीकल्चरल पॉलिसी लँड कन्वर्शन जावचें ना म्हणून. हें कितले तारखेक जाल्लें? हें जाल्लें सीएमाची प्रेस कॉन्फरन्स म्हाका दिसता 11 फेब्रुवारी 2025 रिपोर्ट्स आहा सगळे आनी 20 फेब्रुवारी 2025 गव्हर्मेंट गॅझेटाचेर एक नोटिफिकेशन येता गॅझेट नंबर सिरीज 3 नंबर 47 डेटेड 20 फेब्रुवारी 2025. हे गॅझेट नोटिफिकेशनान कितें दाखयलां हातून टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाचो जो बोर्ड आसा TCPचो ताणें 9 प्रपोजलां अप्रूव केल्या फॉर लँड कन्वर्शन्स आनी इट हॅज बीन नोटिफायड आनी पब्लिश्ड फॉर पब्लीक ऑब्जेक्शन. तातूंत एक दोनूच तुमकां एग्जाम्पल दिता हांव. 9 आसा क्लियर सर्वे नंबर 76/7 अल्डोना बार्देज पॅडी फील्ड टोटल एरिया 2650 टू सेटलमेंट रिकमेंडेड फॉर चेंज ऑफ झोन ऑन एरिया ऑफ 2086 स्क्वेअर मीटर लिव्हिंग एन एरिया अंडर CRZ. आजवर ताका CRZूय देखून ना ते एरियेक. दुसरें एग्जाम्पल सर्वे नंबर 14/3 प्लॉट A पर्रा बार्देज एग्रीकल्चर विथ इरिगेशन कमांड एरिया कन्वर्ट टू सेटलमेंट. आनी एक आसा 248/2 पार्टली सेटलमेंट पार्टली नॅचरल कवर ताका नो डेवलपमेंट स्लोप बी आसा ती कन्वर्ट टू सेटलमेंट 8000 सुमार स्क्वेअर मीटर. हांव ते सबंद लिस्टान वचना कित्याक हांगा मॅटर ही प्रॉपर्टी ती प्रॉपर्टी आनी सिलेक्टीव जावपाचो ना. हांगा मॅटर आसा सरकाराचें पॉलिसी डिसिजन. जेन्ना राज्याचो मुख्यमंत्री सांगता की एग्रीकल्चरल पॉलिसी येता आनी आमी लँड कन्वर्शन्स पॅडी फिल्ड्स एग्रीकल्चरल लँड कन्वर्शन बंद करतले म्हणजे हेन्सफोर्थ करचें ना हो 11 फेब्रुवारीक सांगता. आनी 20 फेब्रुवारीक जो राजा आसा टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाचो कित्याक मंत्री बी म्हणूंक शकना ताका कित्याक ते रिपब्लीक ऑफ टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग जाला थंय सरकार कायदो बी कांय चलना. तो राजा टावन एंड कंट्री बोर्डाचे थ्रू हें करून नोटिफिकेशन गॅझेटीचेर येता 20 फेब्रुवारीक की ही पॅडी फिल्ड्स नॅचरल कवर आसलेली CRZान पडटा ती नो डेवलपमेंटल स्लोप ऑर झोनान येता ह्यो जमनी कन्वर्ट करपाक तो अप्रुवल दिता आनी पब्लीश करता फॉर पब्लीक ऑब्जेक्शन्स. म्हाका दिसता हो एक सामको गंभीर विशय आसा कित्याक आज आमी पळयतात गोंयभर सगळ्याक फ्रिक्शन जावपाक लागला बिटवीन गोवन्स एंड नॉन गोवन्स. आतां हे खंयचे नॉन गोवन्स? गोंयान कितलेशींच वर्सां पासून आमचे नेबरींग स्टेटींतले लोक जावं कर्नाटका महाराष्ट्रांतले आपल्या कामा खातीर पोटा खातीर येताले आनी चडशे करून अशीं कामां जी आमचे गोंयकार जनरली करपाक वचनासले ती कामां करताले हातभार लायताले गोंयचे इकॉनॉमीक आनी गोंय चलपाक. आनी केन्नाच तो फ्रिक्शन पॉयंट जालो ना कित्याक तो कॉम्पिटिशन धंद्याचेर गोंयच्या आयडेंटिटीचेर गोंयच्या मुळाचेर केन्ना उठूंक ना. पण आज जें हें मॅसीव दुकान घाला मॉल घाला लँड कन्वर्शनाचो विश्वजीत राणेन TCP मिनिस्ट्रीच्या अंडर आनी जो रॅम्पंट लँड कन्वर्शन जाता लाखांनी स्क्वेअर मीटर लँड कन्वर्शन जाता तातूंत मेजॉरिटी नॉर्थ इंडियेच्यान जे लोक येवन गोंयांत सेटल जावपाक लागल्या तो मोठो फ्रिक्शन पॉयंट जाता कित्याक आज गोंयची आयडेंटिटी इज अंडर सिवियर थ्रेट बिकॉज ऑफ दीस रिजन. हें सांगपाक हाका बॅकग्रावंड आसा तो म्हणल्यार बिटवीन मार्च 2023 आनी जुलय 2024 21,26,000 स्क्वेअर मीटर लँड स्पेशली जो ग्रीन झोनान पडटालो तो कन्वर्ट जालो. कितलो? 21,26,000 स्क्वेअर मीटर जमीन ग्रीन झोनांतली सेटलमेंटान केली. ही सुमार 0.57% ऑफ गोवाज टोटल लँड. म्हणजे जेन्ना विश्वजीत राणे TCP मिनिस्टर जालो ही मोठ्या प्रमाणाचेर ताणें लँड कन्वर्शन्स चालू केली. आनी ही लँड कन्वर्शन्स जर वॉल्यूम ताजो पळोवशात
जाल्यार इज 10 times more than the land converted between 1986 to 2005. म्हणल्यार 1986 to 2005 हे पिरियडान जितली लँड कन्वर्शन जावना ताजे 10 पटींनी चड ताणें लँड कन्वर्शन चालू केली. आतां म्हाका दिसता ताका तो बरोच फंड जाय पडटा आसतलो, कित्याक मुख्यमंत्री पदाक लॉबिंग करपा खातीर त्या खातीर हो मॉल ताणें चालू केला. पण अशें करता आसतना तांची स्पीड इतली आसा लँड कन्वर्शनाची की स्वताच केल्ले कायदे ते स्वताच मोडपाक लागल्या. आनी हाजो भाग म्हणून सरकारान जे कन्वर्शन ऑफ लँडाची फी घालून दिल्ली, पयलीं 200 रुपया पर स्क्वेअर मिटर आसली ती चेंज केली एज पर न्यू हे, आनी 1000 रुपया पर स्क्वेअर मिटर केली. ती एक एग्जाम्पल आसा प्रॉपर्टीचें जें ऑलरेडी मॅटर हायकोर्टानूय पावला. 89,000 एन ऑड स्क्वेअर मिटर जमीन, 89,500 स्क्वेअर मिटर जमीन ही हांच्यांनीच केल्लो कायदो अंडर विश्वजीत राणे TCP मिनिस्ट्रीन, आनी जो CTP आसा राजेश नायक तांच्याच टेन्युअरान केल्लो कायदो की 200 रुपया वयल्यान एनहान्स करून ती 1000 रुपया पर स्क्वेअर मिटर केल्या फी. पण ते आपुणूच 200 रुपया पर स्क्वेअर मिटराक कन्वर्शन करता. म्हणल्यार सरकाराक 89,500 मल्टिप्लायड बाय 1000 करून जो 8,90,00,000 रुपया सुमार रेवेन्यू येवंक जाय आसलो, म्हणल्यार सुमार 9 कोटी रुपया रेवेन्यू येवंक जाय आसलो, हांच्यांनी 200 रुपयांक ताजे कडल्यान फी घेतल्या आनी सुमार 7,20,00,000 रुपया सरकाराक लॉस केला. म्हाका दिसता ऑलरेडी सरकारूय ताजेर रिप्लाय दिवपाचो आसा. पण जसो मिसयूज 39A सेक्शन 39A ऑफ टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग एक्ट आनी सेक्शन 17(2) ऑफ टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग एक्ट विश्वजीत राणे TCP आनी PDA बद्दल आमी पयला फाटल्या दिसांनी सुप्रीम कोर्टानूय बडी मारल्या की गोंय कॉन्क्रीट जंगल करपाक वचूं नाका. सरकार म्हणल्यार कितें, सरकाराची भुमिका कितें आसूंक जाय की गोंय कशें प्रिजर्व करप, गोंय फुडल्या जनरेशना खातीर कशें प्रिजर्व करप, गोंयचें प्लॅनिंग कशें करप, ताजें सस्टेनेबल प्लॅनिंग कशें करप, सो दॅट फॉर अ लॉंग टायम हो फ्रिक्शन जावपाक जायना, लोकांक त्रास जावपाक जायना. पण ही ग्रीड ही नीड म्हणूंक शकना. ही एका मनशाची ग्रिडा खातीर म्हाका दिसता इतले स्पिडीन करपाक लागला की सुप्रीम कोर्टाक सुद्दां म्हणचें पडलें की डोंट टर्न गोवा इंटू अ कॉन्क्रीट जंगल. आनी त्या खातीर 17(2) सेक्शन 39A आनी 17(2) सेक्शनाचो जो मिसयूज चल्ला ताजे खातीर आमकां म्हणचें पडटा की विश्वजीत राणेक टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग जे TCP टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग आसा ताणें टावन एंड कंट्री सेलिंग करून दवरला, म्हणल्यार टावन एंड कंट्री विकून उडोवपाचें करून दवरला. आनी हे गजालीचो आमी कडक शब्दान निशेध करता. म्हाका दिसता ह्यो ज्यो गजाली हांवें तुमच्या मुखार मांडल्या, लाखांनी स्क्वेअर मिटर जमीन ऑलरेडी कन्वर्ट केल्या, 1 कोटीचे वयर स्क्वेअर मिटर जमीन इन द पायपलायन आसा कन्वर्ट करपाक. म्हाका दिसता खंयच्यान उदक लोकांक त्या दितले जे मायग्रंट इन्फ्लक्स मोठ्या प्रमाणान जातलो नॉर्थ इंडियेच्यान जावं, जे एरिया आज सामके सिवियर, तो बेल्ट नॉर्थ इंडियेचो सिवियर पोल्युशनान ग्रासला, थंय ब्रीथ करपाक जायना, श्वास घेवपाक जायना, थंय एक मॅसिव अर्थक्वेक जावपाची शक्यता आसा. ते कारणां खातीर थंयचे लोक मोठ्या प्रमाणान येवन गोंयांत सेटल जावपाक लागल्या. आनी ही जी लँड कन्वर्शन्स तांकां हेल्प करपाक करता ही गोंयकाराच्या मुळाचेर, गोंयकाराच्या आयडेंटिटीचेर उठून चल्ल्या. त्या खातीर ही खंय तरी बंद जावपाक जाय. आनी जसो हांवें आज तुमकां इन्सिडेंट लक्षान हाडून दिला, ऑल्दो इट इज इन द पब्लीक नॉलेज, की कसो गव्हर्मेंटाक रेवेन्यू लॉस करून दिलो आनी ताजे आतां जर गव्हर्मेंट कितेंच फुडें स्टेप घेतलो जाल्यार गव्हर्मेंट शूड प्रोसीड विथ अ क्रिमिनल स्टेप्स अगेन्स्ट TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे एंड द CTP. आनी ताका पयलो म्हणल्यार ही शूड बी सॅक्ड इमिजिएटली एज अ TCP मिनिस्टर. कित्याक जो पर्यंत विश्वजीत राणे इज नॉट रिमूव्ड एज अ TCP मिनिस्टर ही वील ऑलवेज रिमेन एज अ थ्रेट टू गोवाज आयडेंटिटी. अंडर व्हॅल्यू करून कोण भ्रम म्हणून तो भ्रम पसरोवपाचें कितें आहा तें. ब्रह्मा एग्रोटेक कितें तरी म्हणून आसा, चॅक करा तें. ना आतां तें सोदा मरे तुमी खंयचें तें सगळें हांवें तुमकां आतां इतलो डिटेल दिल्या, तो सर्वे नंबरूय दिता, फुडले तुमी सोदा प्रश्न करा सरकाराक. हो कायदो कितें ते सदांच BJPक संवय आसा, कितेंय केलें की पंडीत जवाहरलाल नेहरूक बी ब्लेम करपाचो, इंदिरा गांधीक ब्लेम करपाचो. हे त्या काळार केल्ले कायदे न्हय, आपणेच कायदो केला आनी आपुणूच अंडर व्हॅल्युएशन करता. हें कितें चल्लां? ही सरळ सरकारी तिजोरीची लूट मंत्र्यान आनी CTPन चलयल्या. आनी हाका सॅक केल्या शिवाय हांगा इन्व्हेस्टिगेशन जावंच शकना फुडें. रिकवरींग ऑफ दॅट अमावंट इज वन पार्ट,
बट हे क्रायम आतां सपोज चोराक धरलो, चोरान चोरले म्हणून चोरा कडल्यान मुद्देमाल जप्त करपाचो एक भाग जालो, मुद्देमाल जप्त करून चोराक सोडून दिवपाचो, चोराचेर एक्शन कितें? हांचेर क्रिमिनल केसीस कित्याक सरकार फायल करना? इमिजिएटली हांचेर क्रिमिनल केस हे सरकारान फायल करूंक जाय TCP मिनिस्टराचेर आनी हाचेर, आनी TCP मंत्री म्हणून ताका इमिजिएटली सरकारान सॅक करूंक जाय. आमी हाचे फुडें वचून PMाकूय पत्र बरयतले हे मॅटरा बद्दल, कित्याक हें सिरियस. हाचे पयलीं आमी बरयल्लें लँड कन्वर्शना बद्दल, लँड ग्रॅबिंगा बद्दल, आनी हे विशयाचेर ह्यो डिटेल कशी लँड कन्वर्शन जाल्या आनी कितें चल्लां. कित्याक हें तुमकां जर सांगलें लाखांनी स्क्वेअर मिटर, हातूंत ते एक तांची स्वताची जमीन आहा कारापूर, म्हणल्यार आपुणूच मिनिस्टर आपल्योच जमनी कन्वर्ट करता. म्हणल्यार ही इज बिकमींग बेनिफिशरी ऑफ हिज ओन कॉज आनी मास्टर ऑफ हिज ओन कॉज. म्हणजे ही TCP मंत्रीपद हें जबाबदारी म्हणून हें करचे परस म्हाका दिसता हो एक बिझनस कसो ऑपरेट करप चालू आसा आनी हें खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय. कित्याक गोंयचे फुडले जर आमी हीच जपतले, गोंयचे जर भुरग्यांक मात तरी कितें जमीन दवरतले जाल्यार आज म्हाका दिसता सरकारान जें सरकार गव्हर्मेंट शूड वॉक द टॉक. जर गव्हर्मेंट सांगता लँड कन्वर्शन हाचे फुडें पेडी फील्ड जावचें ना, पयलो हाका सॅक करा. कित्याक हांवें दाखोवन दिल्या तुमकां तारीख ज्या दिसा मुख्यमंत्र्यान डिक्लेअर केल्ले पेडी फील्ड एग्रीकल्चर जावचें ना, ताजें मागीर नोटिफिकेशन जायल्या फॉर कन्वर्शन ऑफ एग्रीकल्चरल लँड. दीस कॅनॉट बी टॉलरेटेड. हें प्रत्येक गोंयकाराचो प्रश्न, हो गोंयच्या आयडेंटिटीचो प्रश्न, गोंयच्या एनवायरमेंटाचो प्रश्न. 12-15 लाख गोंयकार आसा, तातूंतले थोडे मायग्रेट जाल्या दुसरे देशांनी बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज. ते कितें आपले खाज आपल्या गांवां म्हणून ते वचूंक ना, घरदारांनी आपले फॅमिली मेंबर सोडून ते कश्ट करतात, थंय काम करतात. जे मायग्रेट जाल्या, लंडन आसतले, आनी खंय आसतले, युरोप आसतले. पण ते लोक फाल्यां सपोज केन्ना गोंयांत येवपाक गेले, तांकां हांगा 1 सेंटीमीटर जागो मेळचो ना. आनी एक्झिस्टींग जे भुरगे आसा आज ज्यो जमनीच्यो रेटी पावल्या, ज्यो फ्लॅटाच्यो रेटी पावल्या, 2-2.5-3 कोटीचे सकयल एक फ्लॅट ना. तुमी तरी घेवंक शकता केन्ना? कोण गोंयांत घेवंक शकतले गोंयकार भुरगे? प्लॉट 40-45 लाखाचे सकयल प्लॉट ना. म्हणून तुमी भाड्याकूच रावन मरपाचे आनी हो गोंयची जमीन विकून मोकळें करपाचें. हें बंद जावपाक जाय, हें थारपाक जाय खंय तरी. त्या खातीर आमी मागणी करता इमिजिएट ताका सॅक करचो, CTPकूय सॅक करचो. ताका एक्सटेन्शनां दिवन ही बेकायदेशीर कामां करपाक दवरला आनी ही बेकायदेशीर कामां सर्रास चालू आसा आनी ताजे मागीरूच क्रिमिनल तांचेर प्रोसिडींग चालू करची सरकारान. सो आतां CMान ऑलरेडी लँड कन्वर्शन जावचें ना एग्रीकल्चर स्पेशली, तरी TCP 11 फेब्रुवारीक म्हणलेलें CMान लँड कन्वर्शन जावचें ना आनी 20 फेब्रुवारीचे गव्हर्मेंट गॅजेट हांव तुका पास करून करता. म्हणजे हो डिपार्टमेंट CMाच्या कंट्रोलान ना तें डिपार्टमेंट न्हय. TCP इज नॉट अ डिपार्टमेंट, इट इज रिपब्लीक ऑफ टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग. तो दुसरें राज्य तें. जशें एक 70चे राज्य आहा तशें तें किंगडम ऑर रिपब्लीक आसूंक शकना तें किंगडम ऑफ टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग. आनी विश्वजीत राणे राजा आला तें, ताका कायदो बिदो कांय लागना म्हणून तो आपणेच केल्ले कायदे विसरता. हें बंद जावपाक जाय खंय तरी. सम्मान हॅज टू, डेमोक्रेसी हॅज टू टेक. कायदो आसा पळय, कायद्या परस कोण व्हडलो ना, बट दीस गव्हर्मेंट हॅज टू गो प्रोएक्टिवली. गव्हर्मेंट शूड वॉक द टॉक. जर CM सांगता की लँड कन्वर्शन एग्रीकल्चर जावचें ना, हें कितें? कशें नोटिफिकेशन गव्हर्मेंट गॅजेटीचेर पब्लीश जालें कशें? ना पळय, एज अ ऑपोजिशन पार्टी वी हॅव ब्रॉट दीस सिरियस इशू टू युअर नोटीस. We are exploring all the methods what we have to do, and whatever necessary is to be done we will do it. You know, wherever we can do we'll do. On the first we are going to put everything down and write a detailed letter with the details. कितले लाख स्क्वेअर मिटर केले, कितले कोटी स्क्वेअर मिटर पायपलायनान आसा, कशी गोंयची आयडेंटिटी काबार करपाक. आज पळय न्ही तूं भुतानी सारके प्रोजेक्टाची परिस्थिती पळय, थंय गांवचे लोक तांची आज परिस्थिती पळय, सगळ्याक चेपपाक लागल्या. काय उरूंक ना, पंचायत म्हणून काय उरूंक ना, सगळो बाय फोर्स चल्ला. तुमी थोड्या तेंपान सरप्रायज जावं नाका. जे लोक ते येतले हांगा लार्ज स्केलीचे, ते जे स्टार्टअप मिडिया सारके आसा तांकां सुद्दां काबार करून उडयतले. कित्याक ते इतले पयशे घेवन येतले. हांव सदांच सांगतालो, एक गोंयचो बारीक एग्जांपल दिता. सोऱ्याचो होलसेल और तो हार्डवेअर चलोवपी, ताची कॅपेसिटी आसतली 8 ते 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करपाची, लोन काडून, घर मॉडगेज दवरून और भांगर मॉडगेज दवरून. तो बाबडो ते कुटू करून बारीकशें दुकान घालता, ताका तो LCD बोर्ड सुद्दां घालपाक कॅपेसिटी नासता आनी तो आपलें दुकान चलयता. हे दिल्लीकार आतां आयल्या, तांच्यांनी व्हडलें मोलूच घाल्या होलसेल सोऱ्याचें. तूं ताचे फुडल्यान टिकूच शकना मरे.
तो सोरो स्टॉक करतलो 2-2, 3-3 कोटी रुपयाचो, सोरो परचेस करतलो 2 कोटीचो, ताका डिस्कावंट मेळटलो, तो जे रेटीक विकता तूं विकूच शकना. सेम परिस्थिती फुडें आज मिडियाची जातली. जे ते येतले प्लेयर व्हडले, दे वील कंट्रोल एवरीथींग. इट इज कमिंग. ते तो दीस पयस ना. ही म्हजी आमची ऑपोजिशन म्हणून जबाबदारी आमचे कडेन जाता ते आमी करतले. हांवूय म्हणना की आमी 100% सक्सेसफूल आसा और आमी खंय फेल जावना. आमी खुबश्या गजालीक फाटल्यान आसा, ज्यो करूंक जाय आसल्यो, ज्यो लोकां कडल्यान आमचे कडल्यान लोकांक अपेक्षा आसा, आमी खूब कमी पडटा. हांव टोटली अग्री करता तुमचे कडल्यान. पण तुमचें काम तुमी प्रोएक्टिवली करूंक जाय, प्रेशर बिल्डअप करूंक जाय सरकाराचेर. हें थांबपाक जाय खंय तरी, कित्याक हें जर थांबना हें सगळ्यांक न्हिदयतलें आमकां. थँक्यू.